I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे जे अतिथी आसात, आमचे जे गेस्ट एक्सपर्ट आसात ते आसात यंग डायनॅमिक असे डॉक्टर फ्रेझर CS रॉड्रिग्स, जनरल सर्जन फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज. आणि एक उमेदी व्यक्तिमत्व, तितके ते प्रसन्न व्यक्तिमत्व, अभ्यासपूर्ण व्यक्तिमत्व असो आयचो जो टॉपिकय आसा तो आसा डायबेटीक फूड प्रिव्हेंशन अँड मॅनेजमेंट. म्हणजे गोड्या मुताक लागून जावपी पांयाची दुयेंसां आणि ताचेर कशा रितीन आमी आळाबंद हाडूं शकता आणि कशा रितीन आमी ताचेर उपाय करूं शकता हाची विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर फ्रेझर. डॉक्टर फ्रेझर, वेलकम, नमस्कार. खूब बरें दिसले इतक्या बिझी शेड्युलांसून तुमी आमचे एक रिक्वेस्ट म्हणून तुमी मुद्दाम आयले ह्या स्टुडिओन आमच्या ह्या प्रोग्रामात वांटेकरी जावपा खातीर. कारण टॉपीक इज रियली दिसान दीस म्हणजे हाचे एम्प्लिट्यूड आसा पळय, गरज ती खूब वाडत आसा. बिकॉज एज यू म्हणजे पयलीं म्हाका सगळ्यान पयलीं आमी डायबेटीक म्हणजे कितें हाचेर सुरू करूया, जस्ट एज अ स्टार्ट बिगिनिंग. डायबिटीज म्हणले एक जे दुयेंस आसा जे लोकांची साखर वाडटा. बरोबर. आणि हे प्रॉब्लेम जावन सगळ्या जाग्याचेर प्रॉब्लेम जावपाक शकता. शिर्यांनी प्रॉब्लेम जावपाक शकता, पोटान प्रॉब्लेम जावपाक शकता, किडनीन प्रॉब्लेम जावपाक शकता. इंडियान एक्चुअली म्हणल्यार 1/4 ऑफ द पॉप्युलेशनाक रिस्क आसा डायबिटीज जावपाक. पण गोंयान इज द मॅक्झिमम जे आख्खे इंडियन आसा तांकां डायबिटीज जालेले आसा. आणि तातूंत 10% लोकांक आसा की जे डायबेटीक फूट आसा. म्हणले इतली व्हडली प्रॉब्लेम जावपाची आसा. आणि आता पावसाचे टायम आसा, सगळे लोक पळयतात आपल्या पांयाक हे प्रॉब्लेम जालेले, ते प्रॉब्लेम सो वाडीत रावतले. सो तेजे पासत इम्पॉर्टंट टायम आसा हे डायबेटीक फुटा खातीर उलोवप. सो डॉक्टरान सांगलें ते खूब म्हत्वाची गजाल आमी लक्षांत घेवपा जाय की आख्ख्या जगान भारत म्हणजे इंडिया इज अ कॅपिटल ऑफ डायबेटीक पीपल. आणि आख्ख्या इंडियेन गोवा इज कॅपिटल ऑफ इंडिया अशें म्हणपाचें. कारण आमचे कडेन ऑलमोस्ट 25% म्हणजे चवथ्या मनशाक तो डायबेटीक जाला किंवा जावपाच्या मार्गार आसा अशी अवस्था आसा. कारणां कितें आसा हाचे विशीं म्हाका दिसता कितें अजून आमकांय सारकें कळूंक ना. पण अशा वेळार जेन्ना आमी स्पेशली पळयतात जाल्यार तांणी सांगलें की 10% लोकांक जे डायबेटीक ऑलरेडी आसात तांकां हे पांयाचे प्रॉब्लेम जावंक शकतात किंवा जाल्ले आसात किंवा ते आनी कॉम्प्लिकेटेड जावंक शकता. अशा वेळार म्हाका दिसता हो एक अत्यंत म्हत्वाचो असो विशय आसा जाचेर आमी विस्कटान चर्चा करतले. तेन्ना म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी डायबेटीक फूड अशें म्हणटात तर एक्झॅक्टली वॉट यू मीन बाय डायबेटीक फूड? कारण तसे घावे सगळ्यांच लोकांक जातात. बट वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डायबेटीक फूड अँड अदरवायज? सो आमी सपोज डायबिटीज असल्या लोकांक हे कळना की आपल्याक कितें तोपला आणि कितें जालें. ल्हान ल्हान वस्तू कितें आसा ते व्हडले गांव जातात. हेजे खातीर आमी कितें करूंक शकता? आमचे डायट कंट्रोलान आसूंक जाय. आमी सपोज डायबिटीज आसा जाल्यार आमचे गुळयो सारखे घेवपाक जाय. लोकांचे कितें म्हणणे आसा ते तेंचे घेवचे पडटा. नॉर्मल वॉकिंग, एक्सरसाइज हे सगळे इम्पॉर्टंट आसा. सो डॉक्टर, तुम्ही सांगले की हे जे लोक असतात तांकां डायबेटीक लोकांचे घावे मातशे कॉम्प्लिकेटेड जावंक शकता एज अँड वेन दिस थिंग सिच्युएशनार. पयलीं म्हाका सांगा की डायबेटीक लोकांचे घावे कॉम्प्लिकेट जावपाचें कारण कितें? म्हणजे वाय दीस म्हणजे डायबेटीक पीपल आर मोर प्रोन फॉर गेटिंग दीस इन्फेक्शन ऑर गेटिंग इट? द रिजन वाय दीस डायबेटीक लोक जे आसा तांकां पांयांनी कमी कळटा. अच्छा. मोचे आसा ते मोचे कळना तांकां जे उजार करता ते. सकयल्यान ल्हान ल्हान गांव आसा ते कळना कितें तोपता. आपूण शेतान वता आनी खंय वता, रस्त्यार चलता, आपल्या गार्डनान काम करता तेन्ना ल्हान ल्हान वस्तू तोपता. सादारण मनशाक आमकां कळटा ते प्रॉब्लेम जे आसा. पूण हे डायबिटीज लोकांक ते कळना कितें प्रॉब्लेम जाता. आणि ल्हान गांव आसा ते व्हडले जातात. आणि व्हडले जातकच सुद्दां कळना, दुखना पेशंटाक. सो जेन्ना पेशंट येता जनरल सर्जना फुडें आनी कोणा फुडें सामके लेट जालेले असतात. बरोबर. सो हांव दर फावटी एक वाक्य म्हणजे आसा की जे दुखना ते सगळ्यात चड प्रॉब्लेमॅटीक. दुखता ते बरें, कारण दुखला म्हणजे रोखडोच दोतोरा कडेन वतलो. समज दात दुखता, केसोळी जाले दोतोरा कडेन वतलो, कितकोय गरीब आसूं, खंय तरी वतलो, कोणा कडेन तरी वतलो. पण दुखना म्हणजे आमचे आय ऑलवेज स्टार्ट रायट फ्रॉम द ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणा, CA सर्विक्स म्हणा, हे सगळे प्रॉब्लेम दुखना. पेशंटाक खबर आसा आपल्याक प्रॉब्लेम आसा पण तो दुकान दोतोरा कडेन वचना, ती वचना. किंवा आता तुम्ही म्हटले तशें डायबेटीक फुटाक ल्हानसो घावो आसा ताका दिसता तो पण तो दुखना. आणि चड करून पेशंटाचे इग्नोरन्स असता. दॅट इज द मेन कॉज. आपूण रावतलो, मातशें बरो जातलो. सो ल्हान आसतना आमी खूब उपाय आसा ट्रीट करपाचे. करेक्ट. जेन्ना ते सामके व्हडले जाता, सामके व्हड जाता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. करेक्ट. म्हणजे स्टीच इन टायम सेव्स 9 म्हणटा. जर ताणें योग्य वेळार तो दोतोरा कडेन गेलो आणि जर ताका योग्य ट्रिटमेंट घेतली जाल्यार तो ल्हान घावो तेन्नाच बरो जावंक शकता डायबेटीक पेशंट असल्यार सुद्दां. पण जर ताका वेगळो रिस्पेक्ट दिलो ना, ताका ट्रीट केलें ना
जर ताका प्रॉपर हँडलिंग केलें ना जाल्यार डेफिनेटली दीस कॅन लीड इन टू कॉम्प्लिकेशन. सामकें म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी आनी एक म्हत्वाची गोश्ट सांगली की हे डायबेटीक लोक तांकां कळना. वॉट यू मीन बाय हांगा कळना, कित्या खातीर कळना? कित्याक आमचे आसता न्ही ते पेरिफरल न्युरोपॅथी म्हणून एक गोश्ट आसा. जे डायबिटीस आसा न्ही ते डायबिटीसाची साखर ल्हान ल्हान शिरयेंनी वचून ते आर्टरीज आनी शिरयो ब्लॉक करतात आनी तेजे पासून कितें आमचे प्रेशर बी पडले जाल्यार ते कळना. सो तांकां कितें म्हणटा कॉटन वूल म्हूण आतां कापसाचेर कशें चलता तसले फिलींग जाता. अच्छा. सो तेजे पासून ते प्रॉब्लेम जाता लोकांक. सो बेसिकली जेन्ना डायबिटीस आशिल्ल्या मनशाक खंयचो ल्हानसो खावो सुद्दां जालो किंवा व्हडलो जालो ताका ते दुखना आनी ताका लागून तो इग्नोर करता आनी ताका तो लक्ष दिना आनी ताका लागून तो कॉम्प्लिकेटेड जावं शकता आनी मागीर तो बरो नॉन हिलिंग जावं शकता. डॉक्टर, अशा म्हाका एक म्हत्वाचो प्रश्न सगळ्यात जे पळोवपी तांच्या मनान आसतलो की सायन एंड सिम्पटम हाका नक्की सुरू कशी जाता? सो आतां पेशंट येता जेन्ना तुमी पळयतात की ल्हानशे गांव घेवन तेन्नाच डॉक्टर दाखोवचें पडटा. आपली डायबिटीस कंट्रोलान दवरचें पडटा, डायट मेंटेन करचें पडटा. आनी सपोज ल्हानशे गांव ते व्हडले जाले, इन्फेक्शन जाले, मातेर येवपाक लागले, दॅट इज अ क्रिटिकल सायन जेन्ना दोतोराक डेफिनेटली दाखोवंक जाय. काळे जावपाक लागले तेन्ना इफ यू डू नॉट शो द डॉक्टर मागीर खूब लेट जावपाक शकता. इफ यू इंटरवीन एट द रायट टायम तेन्नाच बरें जावपाचें आसा. सो कितें ल्हान आसा जाल्यार तेन्ना मातेर काडलें, एंटीबायोटीक दिले, इट कॅन बी प्रिव्हेंटेबल. जे कितें कॉम्प्लिकेशन आसा पांय कट करपाचे ते सगळे आमी म्हणटात दॅट ऑल हॅपन्स की लेट जालेले लोकांक. जेन्ना आमी बेगीन येता तेन्ना बेगीन ट्रिटमेंट जावन तोच पांय गांव बेगीन पेकपाक शकता. अच्छा. सो म्हाका सांगा, एकटे डॉक्टर तुमी तितकें सांगलें न्ही की हे जर आमी योग्य वेळार हँडल केलो जाल्यार तो बरो जावं शकता, बरोबर? पण हाचो रिस्क फॅक्टर कितें आसता की जाका लागून हो कॉम्प्लिकेटेड जावपाचे पेशंटाच्या पद्दतीन आनी चान्सीस आसता? म्हणजे अपार्ट फ्रॉम ही नॉट गोईंग टू द डॉक्टर ऑन द टायम, तरी पण ताका थोडेशे रिस्क फॅक्टरी आसतले न्ही, जाल्यार हे रिस्क फॅक्टर खंयचे? हे रिस्क फॅक्टर जावन आसा जे म्हत्वपूर्णचे आसा ती की आपूण डायबिटीसा बरोबर दुसरे डिजीजीस हायपरटेन्शन आसता, नेफ्रोपॅथी आसता आनी कितें आसता. सो जेन्ना ते पुअर ब्लड सप्लाय जे प्रॉब्लेम आसता तेन्ना डायबिटीस सुद्दां वाडटा आनी इट इज अ विशियस सायकल. अच्छा. जे डायबिटीस पासून आनी वस्तू सुद्दां वाडूंक शकता आनी तेन्ना मनीस येता हे डायबिटीक फुटाचो प्रॉब्लेम घेवन. अच्छा. म्हणजे ज्या पेशंटाक ऑलरेडी हायपरटेन्शन प्रेशराचे दुयेंस आसा किंवा किडनीचे प्रॉब्लेम आसा अशा लोकांक डायबिटीस आशिल्ले जे प्रॉब्लेम जाता ताचे चड मॅनिफेस्टेशन चड मॅग्निफिकेशन जाता. त्या खातीर आनी जशें डॉक्टरान सांगलें की ते दुश्ट चक्र हाका लागून ते जाता, ताका लागून हे जाता. तेन्ना म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां जेन्ना आमी अशें पळयलें न्ही की ही आतां तुमी सांगलें की हेचे सायन्स एंड सिम्पटम्स सांगले, केन्ना कित्याक लागून जाता तें सांगलें. कॅन दीस बी प्रिव्हेंटेड? म्हणजे आमी ते कंट्रोल करूं शकता, म्हणजे जावचेच न्हय म्हणून कितें करूं शकता? तेजे खातीर इम्पॉर्टंट आसा की आमी प्रॉपर फुटवेअर घालप. सादारण ते प्रेशर फुटवेअर असतात जे डायबिटीस लोक आसा तांकां ते फुटवेअर घालतकच तांकांच बरें जाता की कळटा. जे आनी न्युरोपॅथी खातीर आमी गुळयो घेवंक शकता, डायबिटीस कंट्रोलान हाडूंक शकता. डायट मेंटेन केलें जाल्यार 90% ऑफ द प्रॉब्लेम्स कमी जातात. अच्छा. सो डायबेटीक डायट मेंटेन करप, भायले वस्तू चड खावप ना, तेलाचे वस्तू, हाय ग्लायसिमिक इंडेक्स म्हणटात ते केळी बी सगळे तसले वस्तू खावप ना. सो दॅट इज द बेस्ट वे टू प्रिव्हेंट डायबेटीक फूड फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. अच्छा. सो जेन्ना दोतोर म्हणटा की जर आमी योग्य वेळार बरो आहार घेतलो, जे डायबेटीक मनशान आपले काळजी कशी घेवप ती जर सारकी घेतली जाल्यार ही सिच्युएशन येवची ना किंवा आयली सुद्दां जाल्यार बऱ्याच अंशान ताजेर कंट्रोल घेवन म्हणजे प्रिव्हेंट करूं शकता फर्दर कॉम्प्लिकेशन. म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी तुमी एक म्हत्वाचो शब्द आतां वापरलो वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी सगळे जाण चप्पल घालता किंवा शूज वापरता, तर वॉट इज सो स्पेशल की तुमी खूब फावटी म्हणटा की प्रॉपर फुटवेअर किंवा हे जे आसा, वॉट यू मीन बाय प्रॉपर फुटवेअर? पळय, प्रॉपर फुटवेअर म्हणल्यार सगळे प्रेशर इज डिवायडेड अमंग द एंटायर फूट. जे पांय आसता ते फुडल्यान आनी फाटल्यान सगळे प्रेशर जे शरीराचो प्रेशर आसा ते सारखे डिवायड जावन आसूंक जाय. आतां थोडे लोकांक फ्लॅट फूट आसता आनी कसले फुटवेअर घालतात, तोपलेले कशे फुटवेअर घालतात, सोल केन्ना भायर पडलेले असतात, नाजाल्यार वोले फुटवेअर घालतात. तेन्ना हे डायबिटीस लोकांक खूब प्रॉब्लेम जावपाक शकता. नॉर्मल मनशांक कितें गांव बी जाले जाल्यार तेंचे पेकता, पूण डायबिटीसांक खूब रिस्क पडटा. अच्छा. आणि इनफॅक्ट म्हणजे मध्ये आमचे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेज एक कोणतरी म्हणजे हे आयली, तेणें शी वॉज शोईंग डिफरंट टायप्स ऑफ फुटवेअर्स डिझायन ओनली फॉर द पीपल हू आर ऑलरेडी हॅव्हिंग डायबिटीस. सारकें, बरोबर. जे डायबिटीस लोकांक आसा ते मायक्रोसेल्युलोज रबर म्हण आसता. हे मायक्रोसेल्युलोज रबर जे आसा दॅट इज अ फोम कशें, आनी जे इट इज स्पेशली फॉर डायबिटीक लोकांक. अच्छा. हे घातले जाल्यार डायबिटीसाचे अल्सर जावपाचे, पांय प्रॉब्लेम जावपाचे आनी ते सुद्दां आनी कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ डायबिटीक फुटवेअर ते कमी जावपाक शकता.
सो वी एडवाइज पीपल टू वेअर ज्यांका डायबिटीस आसा त्यांना हे फुटवेअर घालप बेस्ट असता. सो डॉक्टरान सांगला त्या पद्धतीचे फुटवेअर म्हणजे चप्पल किंवा ते म्हणजे शूज तशा पद्धती डिझाईन करून तुम्ही जसे डिझायनर वेअर असतात तसे ते डिझाईन करून घेवप ते घालप दॅट विल टेक म्हणजे केअर ऑफ युअर फूट एज वेल एज इट विल प्रिव्हेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन आणि ते जावचे न्हय. जसे डॉक्टरान सांगला की पावसाच्या दिसांनी आमी कितें पांयवाले असतात म्हणजे आनी आमचे शूज असतात ऑलरेडी उदक गेल्ले असतात विच इज व्हेरी हार्मफूल आणि हे जे असे कॉम्प्लिकेशन असतात ते मागीर त्यांना डायबेटीक अल्सर जावं शकता तो मागीर हील जायना. सो ऑल दीस कॉम्प्लिकेशन अकर. डॉक्टर इफ आय आस्क यू सिंपल म्हणजे खुबशे फावटी आमचे अशें म्हणटा आमी डूज अँड डोंट्स जाल्यार कितें करप आनी कितें न करप डायबेटीक मनशान मातशें एज फार एज दीस प्रॉब्लम इज कन्सर्न. एज फार एज दीस प्रॉब्लम इज कन्सर्न डायबिटीस मनशांनी आपले जे कितें डायट कंट्रोलान उरपाक इम्पॉर्टंट आसता आनी ऑल्सो टू मेंटेन प्रॉपर फुटवेअर जे फुटवेअर आसा ते घालपाचे. जे डायबिटीस सगळ्यांक सदांच साखर चेक करपाचे. सपोज ल्हान गांव असले जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचप गेट ते ट्रिटेड अर्ली. कितें डिब्रायडमेंट आसत जाल्यार कितें कट करूंक जाय जाल्यार मातशें ते कट करून एंटीबायोटिक्स दिवन ते बेगीन पेकोवंक शकता. So early detection and early prevention is the best way to cure diabetic foot ulcer. If this is not carried on, मागीर कितें जाता की प्रॉब्लम जावपाक शकता की एम्प्युटेट पांय कट करपाची बोट कट करपाची हे परिस्थिती जावपाक शकता की लोक मागीर इतले प्रॉब्लम आनी लोकांक प्रॉब्लम जावपाक शकता आपल्या लायफान कशें हें करप. आनी ते सुद्दां सपोज लेट सुद्दां स्टेजीन पावले जाल्यार बरें आसतलें की पांय कट केलेलो ना जाल्यार लायफ वचप. बरोबर. इतले इन्फेक्शन आसून शिरी पडना की लायफाक रिस्क आसूंक शकता. सो जाता तितले बेगीन येल्यार एम्प्युटेशन सुद्दां करूंक शकता. आनी तेजे नंतर सुद्दां फुटवेअर सुद्दां आसात जे एम्प्युटेशन पांय अर्द पांय 4 फूट बोट कट केले जाल्यार फुटवेअर चेंज करून त्या मनशाक सुद्दां कामाक वचूंक शकता. बरोबर. सो म्हाका सांगा जेन्ना ह्या एका गंभीर विशया कडेन पळयतना एट होम कारण सर्वसामान्य मनीस जो खरा डायबिटीस खातीर गुळयो घेता ट्रिटमेंट घेता हाणे आपूण घरा कितें करूं शकता की बाबा हा डायबेटीक फूट जावं न्हय किंवा जालो. आनी दुसरें म्हणजे म्हजो एक सोमतोच क्वेश्चन हो आसा की वॉट इज म्हणजे रेड फ्लॅग सायन म्हणजे हातात आनी दोतोराकडे वचपाकूच जाय कारण प्रत्येक बारीक बारीक गजाली तो वतलो अशें न्हय. म्हणजे तो म्हणटा ना तो वखद लावन पळया मलम लावन पळया अशें म्हणजे ही ट्रायज एट होम. तर अशें जालें की ताणें डॉक्टरा कडेन वचपाकूच जाय जाल्यार वॉट एल्स कॉल रेड फ्लॅग जाल्यार रेड फ्लॅग सायन्स म्हणल्यार एक हे गोष्टी जाल्ले आसा की आमचे पांयाक सपोज गाव पडलो नाजाल्यार पांय सुजपा लागलो पांयान ब्लिस्टर जालो पांयाक कळना आनी व्हडलो गाव जालो गावाच्यान मागीर मातेर येवपा लागलो काळे जावपा लागले. दॅट इज द बिगस्ट रेड फ्लॅग सायन दॅट यू कॅन गेट दॅट यू हॅव टू गो टू द नियरेस्ट जनरल सर्जन ऑर द जनरल फिजिशियन की कितें तरी प्रॉब्लम आसा म्हज्या हितून पांयान प्रॉब्लम आसा. आनी हू कॅन बेस्ट डिटेक्ट दीस मे नॉट बी द पेशंट जे आपल्या बरोबर रावतात ते सांगू शकता बाबा तुमच्या पांयाक कितें प्रॉब्लम जालो कित्याक पेशंटाक कळना. बरोबर. तेजे पांयाचे पोंदा कितें गाव जालेले आनी कितें प्रॉब्लम आसा ते कळना तेंकां. सो द केअर गिवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन अ फॅमिली. अच्छा डॉक्टर आता तुम्ही सांगताना एक महत्वाचो शब्द वापरलो विच आय एम जस्ट कॅचिंग दॅट वर्ड की तुम्ही म्हटलें की घावो मातेर येता तांबडो जालो व्हडलो घावो जालो हाचे वर तुम्ही आनी एक शब्द वापरलो म्हणजे काळो जालो. तर वॉट यू मीन काळो जालो म्हणजे कितें आनी काळो कित्याक लागून जाता मातशें एक्सप्लेन करा. तुमकां काळें जालें म्हणल्यार इट इज समथींग कॉल्ड एज गँग्रीन. आतां गँग्रीन कोणाक जाता डायबिटीस लोकांक हांवें सांगलेलें पयलीं की शिरो ब्लॉक जाता. आतां शिरो ब्लॉक जाता म्हणल्यार रगत पावना पांवाक आनी हिलिंग चड बरें जायना. एंटीबायोटीक जे वखदां आमी घेतात नाजाल्यार IV फ्लुइड जे एंटीबायोटीक देतात ते पावना ते पांवाक. सो तेजे नंतर कितें जाता की इन्फेक्शन जावन जावन स्प्रेड जावन गँग्रीन जाता काळें जाता. काळें म्हणल्यार गँग्रीन म्हणल्यार ते पांवाक तुका ब्लड सप्लाय ना. आतां हे अर्ली डिटेक्ट जाले की पांयाक ब्लड सप्लाय ना आनी कॉन्कॉमिटंट डिजीजीस कितें आसा ते पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिजीज म्हणल्यार शिरो ब्लॉक जाता. आमी आतां चड वस्तू फॅटी वस्तू खाता हे आसता तेच्यान ते शिरो ब्लॉक जाता. सो डायबिटीसच्या लोकांक चड तेलाची वस्तू खावप ना. हें जावन कितें जाता की दोनी वाटेन प्रॉब्लम जाता. एक की गोड्यामुता पासत प्रॉब्लम जाता आनी दुसरें की पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिजीजा खातीर प्रॉब्लम जाता. आनी हे काळे जावपाचे प्रॉब्लम जावंक शकता की वाडूंक शकता. गँग्रीन जे वाडले मागीर गँग्रीनाचे वयल्यान ते पांव कट करचे पडटा. ते प्रॉब्लम इतले लेट पावले जाल्यार. बट अजून आमी कितें तरी करूं शकता. पांय कट केलो नाजाल्यार गाव जालो गावाचे ड्रेसिंग सुद्दां करपाचें. सपोज कोणा मनशाक ऑलरेडी डायबिटीक फूट अल्सर जालो तेणे येवपाचें बेगीन गाव साफ करपाचें आनी गावाचें कितें आसा तें ड्रेसिंग करप. ड्रेसिंग आतां कट करून सुद्दां करूं शकता. पिटडेन खूब वस्तू नव्या प्रकाराचे वस्तू येयलेले आसा ड्रेसिंग करपाक जे लोक घरांनी बसून आपले ड्रेसिंग करूं शकता. आनी हे जे पसत डायबिटीस फूट कितें आसा ते अल्सर आसा ते पेकतात. अच्छा
बरें आतां तुमी सांगले बरं हांव मातसो तुमकां एकेडॅमीक ट्विस्टाचो विचारता डॉक्टर आतां एखाद्या मनशाक डायबेटीक म्हणजे गँग्रिनस चेंजीस हॅव स्टार्टेड अकरिंग म्हणजे ताका गँग्रीन म्हणजे तुमच्या सादे भाशेन म्हणजे काळो तो पडपाक लागला जाल्यार समजा अशा वेळार तो ऑलरेडी पडपाक लागला म्हणजे जस्ट एज इनिशियल स्टेज अशा वेळार तो दोतोरा कडेन गेलो जाल्यार तो कॅन दीस चेंजीस बी रिवर्टेड और इट इज गोइंग टू बी परमनंटली एक्सपांडिंग और म्हणजे इट विल बी कवरिंग मोर अँड मोर आता एक गोष्ट सांगता जे हांवें सांगले पेरिफरल वॅस्क्युलर डिजीज शिरो ब्लॉक जाल्ले आता जे ब्लॉक आसा ते आमी ब्लॉक सोडूंक शकता एक ते गुळ्यांनी सोडूंक शकता नाजाल्यार एक प्रोसिजर आसता पेरिफरल एंजियोग्राफी तेजेन ते सोडूंक शकता ताकी जे कितें एंटीबायोटिक्स गुळ्यो बी आसा ते काळे जाग्याचेर पावंक शकता सो गँग्रिनाची पयली एक स्टेज आसा प्री गँग्रीन दॅट इज रिवर्सेबल अच्छा एक पाटी गँग्रीन बसले आणि सामके काळे जाले देन दॅट इज नॉट रिवर्सेबल बट द थिंग इज दॅट हेजे आनी वयर वचप ना तेजे खातीर इम्पॉर्टंट घेवपाची काळीज पडटा म्हणजे काळजी घेवची पडटा आतां तुमी सांगले प्री गँग्रीन आनी गँग्रीन म्हणजे हाव यूल कट ऑफ आता तुमचे प्री गँग्रीन आनी गँग्रीन हाव म्हणजे वॉट इज गँग्रीन म्हणल्यार सामके काळे जाता सामके तेका ब्लड सप्लाय ना सामके ममिफाईड कशें जाता आनी प्री गँग्रीन आसा आनी अजून जीव आसा मातसो अच्छा सो सामके काळे जावंक ना मातशी ऑरेंजीश अशी टिंज आसा रगत मातशें कमी आसा पूण अजून बोटां हालोवंक जाता सगळे फिलिंग आसा जेन्ना सामके काळे जाता बोटां कळना पेशंटाक दॅट इज कॉल्ड एज कंप्लीट गँग्रीन ओहो सो डॉक्टरान सांगलें म्हाका दिसता आतां आमी अशा टर्नाचेर पावल्या की इट्स व्हेरी क्रुशियल जे पेशंटाक बिलकुल आवडना खंयच्याच मनशाक आवडचें ना पेशंटाक न्हय तशें पळोवपाक गेल्यार दोतोराक सुद्दां आवडना तें इट इज नॉट अ चॉयस बट इट इज म्हणजे आउट ऑफ हेल्पलेसनेस वी हॅव टू डू तो म्हणजे एम्प्युटेशन डॉक्टर हें एम्प्युटेशन केन्ना करचें पडटा कित्या खातीर करचें पडटा आनी वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ दॅट आनी वॉट कॅन बी कॉम्प्लिकेशन एक वायड स्पेक्ट्रम क्वेश्चन म्हजो ओके आतां हे टॉपिका वयल्यान खूब उलोवंक शकता बट आता तुम्ही थंयसून बसून कितें वॉट वील यू वॉन्ट टू नो आतां हांव म्हजे पांयाक डायबेटीक फूट अल्सर जालो एम्प्युटेशन हांव डॉक्टरा कडेन सर्जना कडेन गेलो तो म्हणटा एम्प्युटेशन करूंक जाय आतां खंय पर्यंत पावला एम्प्युटेशन खंय कितलें इन्फेक्शन पावला दॅट इज इम्पॉर्टंट तें कळलें जाल्यार आमकां सामकें कळटलें की खंयचे लेवलाचें एम्प्युटेशन जाता आनी लेवल ऑफ एम्प्युटेशन म्हणल्यार जें इन्फेक्शन आसा तें भायर काडप कुसलेल्या वस्तूक भायर काडप बोटाचें एम्प्युटेशन आसता 4 फूट एम्प्युटेशन आसता दोपरा पोंदा एम्प्युटेशन आसता ते दोपरा वयर एम्प्युटेशन आसता सो हे कितें डिसायड करता की ते सपोज ते ब्लॉक खंयशे आसा शिरेचे ब्लॉक खंय आसा जो इन्फेक्शन खंय पावलेले आसा त्या प्रमाणे आमी डिसायड करता एंड हे सुद्दां पेशंट येतकच इट इज इम्पॉर्टंट दॅट पेशंट नोज की आपल्याची लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन सेविंग द लिम्ब सो लिम्ब सॅल्वेज सर्जरी आसता ते वाचूंक शकता म्हणजे लायफ सेविंग नॉट लिम्ब सॅल्विंग बरोबर म्हणजे आमी खूब फावटी म्हणटा की तुजो पांयाचें बोट काडचें पडटलें किंवा पांयाचो एक म्हणजे डोपरा सकयल किंवा हाचे सकयल एंकल जाका आमी म्हणटात थंयच्यान कट करचो पडटलो कापचो पडटलो तर बेसिकली हो डॉक्टरांचो खूब म्हत्वाचो शब्द आसा तो म्हणजे इट इज लायफ सेविंग इट इज नॉट जस्ट लिम्ब सेविंग आमी फक्त तुजो पांय वाचोवपाचो प्रयत्न करना तर तुजो जीव वाचोवपाचो प्रयत्न करता म्हणून आनी हाका काय पर्याय ना कारण एकदां जर पसरपाक लागलें देन इट विल बी म्हणजे तुजो जीवच वतलो सामकें आनी आमी जे पळयतात की लोक इग्नोरन्सा खातीर इन्फेक्शन स्प्रेड जावन ब्लडान पावतल्यार मागीर आनी खूब प्रॉब्लेम जाता की ते ब्लडाचें इन्फेक्शन काडप पांयाचें इन्फेक्शन आमी कट करून काडूं शकता पूण ब्लडाचें इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स ऍक्ट करूंक जाय लोकांची इम्युनिटी इन्क्रीज जावपाक जाय नॉर्मल डायट मागीर तुजी डायबेटीक फुटवेअर मेंटेन करून खूब इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ते रिलेशनशीप जावंक जाय की आपल्याक डायबिटीस आसा आपल्याक प्रॉब्लेम आसा हांव डायबिटीस कमी करूंक सोदता म्हाका डायबेटीक फूट अल्सर नाका तें इम्पॉर्टंट आसा की लोकांनी आपल्या चिंतपाचें बरोबर म्हाका सांगा डॉक्टर तुम्ही म्हटलें ना की तुम्ही एक तुमचें एक डिसायडींग फॅक्टर आसा की वेदर शूड गो बिलो नी ऑर बिलो एंकल वॉट एवर इट इज तर हे तुम्ही कित्याचेर डिसायड करता म्हणजे वॉट आर युअर गायडलायन्स की आमचे ते गायडलायन्स आसा आमी पळयतात की इन्फेक्शन खंय पावलेलें आसा एक गोष्ट इन्फेक्शनाचे कळटा की इन्फेक्शनाचे काउंट्स कितले वाडलेले आसा आर्टेरियल डॉपलर कितें टेस्ट आसता आर्टेरियल डॉपलराचे टेस्ट करून आमकां खंय ब्लॉक आसा कितले पांय सॅल्वेजेबल आसा खंय पर्यंत प्रॉब्लेम जावपाक शकता आनी कितें खंय पर्यंत आमी कट करपाचे जाय ते डॉपलराचेर कळटा म्हणजे डॉपलर करून तुमी थारायतात की बाबा हेचे इतके लेवल पर्यंत हे आमी वेसल बरें आसा इंटॅक्ट आसा कॅन बी सॅल्वेज किंवा बाबा हे इतके पर्यंत कट करपाकूच जाय बरोबर आनी म्हाका एक डॉक्टर सांगा की आतां तशें पळोवपाक गेल्यार आमी दिसान दीस म्हणजे आमी वैजकी फिल्डान नव्यो नव्यो गजाली घडत आसतात न्यू इन्वेन्शन्स कीप ऑन कमींग रायट फ्रॉम किमोथेरपी हे ते सगळ्या हातून फिल्डांनी आसा तर आता हो डायबेटीक फूड म्हणजे रायट फ्रॉम द म्हणजे वॉट आय एम सेइंग की आमी शिकताले तेन्ना पासून आनी आतां तुमी शिकता तेन्ना पर्यंत पुस्तकान ऑलमोस्ट तसो आसा
काय हातून कितें नवें घडलां की बाबा वीच कॅन गिव सम एडेड एडवांटेज टू द पेशंट्स? हे हांव डेफिनेटली सांगतलो की हे डायबेटीक फुटान खूब वस्तू जालेले आसा. सो देर इज अ लॉट ऑफ न्यू इम्प्रुवमेंट कितें जाता. आनी म्हजे तजुर्बेन आय हॅव गॉट ऑलमोस्ट अराउंड 6 years of experience, 6 to 7 years of experience with diabetic foot also, and I'm so fascinated की इतली वस्तू न्यू येलेले आसा. नेगेटिव्ह प्रेशर फुटवेअर आसा, व्हॅक्यूम सक्शन ड्रेसिंग आसता, अच्छा, मागीर न्यू टेक्नॉलॉजी डायपेरॉक्सोक्लोरिक ऍसिड आसता, जितून आमी ते वखदां घालून जे डायबेटीक फूट आसा ते रिवर्स करपाक जाता. मागीर देर आर स्किन ग्राफ्ट्स दॅट आर अवेलेबल, देर आर एमनियन ग्राफ्टिंग अवेलेबल. खूब वस्तू जालेले आसा. बट वी नॉर्मली वॉट वी प्रॅक्टीस इज फर्स्ट पयले इन्फेक्शन काडप. बरोबर. आफ्टर इन्फेक्शन काडलेले मागीर खूब तरेचे हे करूं शकता जे इम्प्रूव हिलिंग. कित्याक हांवें पयलें सांगलेलें आसा की मायक्रो वॅस्क्युलर एंजियोपॅथी आनी बारीक शिरो जे आसा ते तितून ब्लॉक जावन ते रगत थंय पावना. सो ते रगत वाडोवपाचे वखदां दिवन मागीर त्या गांवाचेर कितें बँडेजींग सारकें करून ड्रेसिंग रेग्युलर ड्रेसिंग करून. आतां पयलीं तुमच्या टायमार बी पयलीं फक्त ड्रेसिंग करताले, कितें कुसलेले ते काडटाले. बट आतां जे प्रिव्हेन्शन आसा, प्रिव्हेन्शन इज मोर इम्पॉर्टंट. जे कितें ल्हान गांव आसा ते उक्ते करून, टेंडन उक्ते करून, आनी कितें इन्फेक्शन आसा ते सिरिंजीन करून इतले फुडें आमी पावलेले आसा इन डायबेटीक फूट अल्सर दॅट वी कॅन प्रिव्हेंट डायबेटीक फूट. आनी जे कितें डॅमेज जाला ते मातशें रिव्हर्सिबल सुद्दां जावपाक शकता. इतले पर्यंत आमी आमचे AI टेक्नॉलॉजी बी सगळे पावलेले आसा इन डायबेटीक फूट अल्सर. अच्छा, आता डॉक्टर तुम्ही अनेक गोष्ट सांगला म्हणजे अगेन इट लिटल ऑफ अकॅडमिक किंवा आउट ऑफ इग्नोरन्स म्हणा तुम्ही की तुम्ही सांगले की बाबा वेसल्स ते ब्लॉक जातात किंवा ते बंद जातात म्हणून ते ब्लड सप्लाय पावना. आता आम्ही खूप फावटी आमच्या हार्टाकय जातात आणि दोतोर म्हणटा की आदर तो एंजिओग्राफी करता, ताच्या परत एंजिओप्लास्टी करता किंवा इफ एट ऑल निडेड तो म्हणटा बायपास सर्जरी. असं करार तुमच्या ह्या प्रकारात कॅन वी डू समथिंग लाईक दिस? देर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरिफरल एंजिओग्राफी अँड एंजिओप्लास्टी कितें करता. जे आमचे शिरे आसा, पांयाचे शिरे आसा, आमी तातून एक कॅथेटर घालून ते जे ब्लॉक आसा ते उक्ते करून ते एक स्टँड घालपाक शकता. आनी हे जे स्टँड आसा ते मेडिकेटेड स्टँड सुद्दां मेळटात आतां, जेतून रगत पातळ करपाची वखदां आसता. आनी तेच्यान जे कितें डायबेटीक खातीर कितें एंजिओपॅथी आनी कितें प्रॉब्लम जालेले आसा ते मातशे कमी करून रिवर्स करपाक शकता. सो रगत पावोवपाची इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू द गांव. अच्छा, सो तेजे न्यू टेक्नॉलॉजी येलेले आसा पेरिफरल एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी. आनी सपोज शीर सुद्दां आख्खे ब्लॉक आसा जाल्यार वी कॅन ऑल्सो डू बायपास. आमी हार्टाचे बायपास म्हणटा, आमी पांयाचे सुद्दां बायपास केल्ले आसता. अच्छा, शीर काडून ते शीर जॉईन करून आमी थंय रगत हाडूंक शकता. आय सी. सो दीज आर द हायर टेक्नॉलॉजी दॅट हॅव कम. सो न्यूअर मॉडेलिटीज कॅन हेल्प द पेशंट की बाबा एका आमची आसता जाल्यार गरजे प्रमाणे थोडीशी आम्ही असे सर्जिकल करेक्शनही करू शकता. तुम्ही एंजिओप्लास्टी म्हटलं एंजिओप्लास्टी करू शकता, मेडिकेटेड ताका तो आम्ही स्टँड घालू शकता. नवी नवी वखदां आसात, पण इम्पॉर्टंट म्हणजे पेशंटान टायमार येवप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता एकदाच गँग्रीन जाले आनी मागीर तुमी 100 कडेन धांवले जाल्यार काय करू शकता. बेस्ट इज की तुमी जे प्रॉब्लम आसा तेन्ना येवपाचे, बेगीन आपले डायबिटीज कंट्रोलान दवरपाचे. डायबेटीक फूट अल्सराक बेगीन आपले ल्हान ट्रिटमेंट करून ड्रेसिंग करून पेकोवपाचे. इन्सुलीन जाय जाल्यार इन्सुलीन सुद्दां गेल्यार इट इज नोन दॅट इन्सुलीन इम्प्रूव्ज वुंड हिलिंग. सो जे कितें गुळ्यो जे आसा ते आमी इन्सुलिनाचेर शिफ्ट करता पेशंटाक, कित्याक डायबेटीक कंट्रोल सुद्दां बरें जाता. आनी जे कितें प्रॉब्लम जाता, एंटीबायोटीक एक्ट जाता, ते सगळे इम्पॉर्टंट आसा की पेशंटान जागृती रावपाक की आपले कितें प्रॉब्लम आसा, फुटवेअर घालप आनी डायटान कंट्रोल करप. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इज आपले जे हातान आसा ते करप. करेक्ट, एब्सोल्युटली. अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिव्हेन्शन अँड अर्ली क्युअर. करेक्ट, दॅट इज वॉट आय ॲडव्होकेट. करेक्ट, म्हणजे आपल्या हातान आसा ते करप आणि जे तुम्ही करू शकता. प्रत्येक पेशंट म्हणटा तसं किंवा प्रत्येक पेशंटाचे जे घरचे लोक आसात तांच्यांनी ताका मोटिवेट करप की बेगीन दोतोरा कडेन चल, घावो ल्हान आसतनाच चड. तातूंत डॉक्टरान सांगले एक बेस्ट सांगले की इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट विथ द केअर गिवर्स. कित्याक चड करून लोक डॉक्टराचे आयकना, पण एटलिस्ट घराचे कोण आसा ते आयकता. करेक्ट. सो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इन ट्रिटींग द पेशंट. सो अशा वेळार म्हाका दिसता डॉक्टर आमचे कडेन आनी 1-2 मिनटां आसा. टेक होम मेसेज म्हणून तुम्ही कितें सांगतले? टेक होम मेसेज म्हणल्यार हांव लोकांक फक्त जागृताय सांगता की डायबेटीक फूट अल्सर आसतलेच गोंयान आमची डायटा खातीर, आमचे वॉट एवर वी हॅव आनी गुळ्या खातीर, अँड बिकॉज ऑफ जेनेटीक आमची जेनेटीक मटेरियल आसा की गोडे मुताप आसत. सो हे जे बेगीन जाता ते प्रिव्हेन्शन करप, गूड डायट हॅबिट्स, इन्सुलीन जाय जाल्यार इन्सुलीन घेवप, टॅबलेट घेवप, आनी बेगीन जाता तितले डायबेटीक फूट अल्सर जेन्ना जाता तेन्ना डिटेक्ट करप टू प्रिव्हेंट एम्प्युटेशन, टू प्रिव्हेंट कॉम्प्लिकेशन. बरोबर.
सो म्हाका दिसता डॉक्टर मुद्दाम तुम्ही कारण आय नो यू आर गॉट व्हेरी बिझी शेड्यूल तरी पण तुम्ही आयले स्टुडियोन एका गंभीर विशयाचेर आणि योग्य वेळाचेर कारण हे दीस आतां पावसाचे आसा आनी आतां लोकांक हे सगळे प्रॉब्लेम जावपाक सुरू जातले अशा वेळार म्हाका दिसता आयचो टॉपिक तुम्ही सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाक जावो एकमेका विशीं सांगपाक जाय एकमेका कडेन उलोवपाक जाय लेट द मेसेज स्प्रेड म्हणटा तशें आनी इतके सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना दोतोर काळजान संदी बरें थँक्यू करूं लोकांक जागृताय करपाक नमस्कार